here we have with us the attorney of the Sri Kelbai Temple of Mulgaon, Mr. Datta Parab. Let us find out from him about the journey that this pet takes. Datta Bab, welcome to my program called My Goyim. हो जो पळय तुजो पेट आसता न्ही ती हांगासून कितें जाता म्हणजे कितल्यांक सजयतात कितल्यांक भायर काडटा आनी कशी आनी खंय वता. मुळगांवची श्रीदेवी केळबायची जी पेट आसा ती खरें म्हणजे 7 भयणींतली एक भयण आनी ज्या भयणींक अशी आख्यायिका आसा की लयराई मयेची केळबाय मामाय मोरजाय ह्या सगळ्या भयणी मेळून जेन्ना मया गांव वांटून घेताले अशें म्हणटा त्या वेळार मयाचो जी देवी आसा तिका आमच्या केळबायन उतर दिल्लें अशें म्हणटा की त्या गांवान आपूण येवन 1-2 रात वस्ती घेतली आनी मागीर आपूण मुळगांव येतली आनी हाच्या खातीर ते कितें करता की मयेचे जे हे आसात लोक आसा ग्रामस्थ आसात ते जेन्ना हांगासर मुळगांवची पेट व्हरपाक येता जावं देवीक केळबाय व्हरपाक येता तो दीस आमी हांगासर पंचमीचो दीस चैत्र पंचमी म्हणटा त्या दिसा ही सगळी घटना जाता की ज्या दिसा मयेचे मोड मयेच्यान तांचे ग्रामस्थ वांगडा घेवन तांकां हांगा येता आनी मागीर हांगासर मुळगांवच्यान ती सजोवन मया वयता. ते जे येता ते डायरेक्ट देवळान येता काय मदीं खंय रावतात ते? ना ते डायरेक्ट तशें ना कारण हांगासर सकाळच्यान आमची देवीची जे उत्सव आसा तो सुरवात जाता आनी हांगासर म्हणजे आमचे धोंड न्हांवपाची जी प्रक्रिया आसा ती सादारणता 12-12:30 सुरू जाता. सगळे हय दनपरां जे आमचे मोड आनी बाकीचे ग्रामस्थ देवीक सांगणें करता आनी न्हांवपाक वयता तळयेर नाल्या उपरांत थंयसर जे आमचे तळयेचो जो ब्राह्मण आसा ताची पुजा करता आनी थंयच्या उपरांत मागीर सगळे धोंड देवळान येतात. देवळान येयल्या उपरांत मागीर सगळे देवीची पुजा म्हणजे जे एक भेट घेतात आनी वयतात आनी रातचे 9:30च्या दरम्यान हे सगळे जे धोंड आसात ते देवळान जमता आनी देवळान जमून कितल्यांशे अरावंड सादारणता 9:30 की 9:30च्या दरम्यान हातून कितें आसा की आमचे गाड समाज जो आसा कारण आमचे कडेन 3-4 मानकरी आसा गाड परब रावत आनी मेस्त अशें म्हणून तातूंत गाड समाज आसा तो फक्त कितें आसा की पेटे कडेन तांणी रावपाचें अशें म्हणून आनी बाकीचे समाज आसा म्हणजे तांच्या कडेन बेत ना आनी बाकीच्या सगळ्या समाजां कडेन जे जे भायले बिले पडटा तांकां सगळें तसो समाज रिस्ट्रिक्ट न्हय तर ओपन आसा जे धोंड पडटात तांकां थंय बेत घेवन नाचपाक मेळटा. सो बेत घेवन नाचता आसतना ते हांगासर हर्रो हर्रो म्हणून देवीक एके तरेन की थंय चालना दितात उत्तेजन दिता अशा तरेन हांगासर हें जाता. हांगासर कितें जाता की सुरवात धोंड नाचता 5 अशें की प्रत्येक धोंडान 5 तरी फेरे मारूं जाय अशें म्हणटा देवळाक म्हणजे जे आमचे वाजोवपी आसात तांच्या वांगडा ते धोंड नाचत फेरे मारता देवळ. हें आतां देवळा भोंवतणी देवळा भोंवतणी देवळा भोंवतणी मागीर सादारणता 11:30च्या दरम्यान आमचे सगळे धोंड आमचे मानकरी जे आसात ते मयाचे जे मोड येयल्ले आसा ते आमचे हांगासर घाडवशी म्हणून देवळी आसा मयाच्यान भितर सरले काय मागीर ते आमच्या गांवकोराड्यारूच आसा लागींच केळबायचें देवूळ आसा थंयसर येवन ते रावतात वाट पळयत कारण तांकां हाडपाक मागीर आमचे धोंड नाचत आमचे मानकरी वयतात. आमचे बाकीचे सगळे हे नितकारीची देवळी आसा थंय रावता आनी बाकीचे फुडें वयतात आनी मागीर ते येता ते येयले ताची गाठभेट जाली काय तांकां वाजत गाजत देवळान हाडटा. देवळान हाडटात देवळाच्या दारार पावल्या उपरांत तांच्या धोंड जे आसा तांचे मोड त्या मोडांचेर पयलीं आमचो जो देवस्कारी आसा तो कितें करता पांयार उदक ओतता आनी तांकां भितर घेता मागीर तांच्या वांगडा सगळे 4 चौगुले म्हणटा जे आमचे बाकीच्यो भयणी आसात आनी जे गांव आसात ताचे जे मानकरी तांच्या वांगडा येयल्ले आसा म्हणजे मयेकार आसा बोड्डेकार आसा दिवचलकार आसा वांयगणकार आसा शिरगांवकार आसा आनी वांगडचे जे आसात ते सगळे तांच्या वांगडा मानकरी चौगुले म्हणून येयल्ले आसा तांकां घेवन सगळे देवळान येता.
त्या वेळार आमची पेट बेश्टी सजोवन दवरलेली आसता, फुलां बिलां घालून दवरलेली आसता, पूण ती भरी नासता कारण भितर म्होंवाळी घालतात. म्होंवाळी म्हणजे मुखवटे आसता. हे 4 मुखवटे कोणाचे? आतां आमच्या हांगासर ज्या प्रमाणे आमी गाराणेन म्हणटा की म्हणटा आसतना अशें म्हणटा की तूं माया ते शिवशक्ती, विष्णू शक्ती आनी ब्रह्मशक्ती अशें म्हणटा. आनी आमच्या म्हणजे 4 रुपडी आसता. हय 4 रुपडी. तितूंतलें चवथें आसा न्हय तें नंदीचें आसा आनी एक तलवार आसता भितर. ती तलवार भितर दवरिना पूण नंदीचे मुखवटे आनी ब्रह्मा विष्णू महेश अशे 3 मुखवटे भितर दवरतात. आनी हे दवरपाचें काम आमी करिना तर मयाचे जे मानकरी आनी सगळे येयल्ले आसा आनी वांगडा चौगुले तेन्ना सगळे येवन बसता, तेंचें मानपान जाता. तांकां आमचें कितें म्हणटा पिजर फुलां सगळीं जाल्या उपरांत देवीक शेसावणी आसता. शेसावणी म्हणजे कितें की आमची पेट आसता ती हाची कोण्याच्या हेच्या पासून तयार केल्ली आसा पेट. आतां तिका पयलीं कितें करप, हळद पिंजर लावन तिका शेसप आसता आनी हें काम मयेकार करतात. म्हणजे मयेकार तांचो मानकरी आसा तो येवन तें काम करता. ते हळद पिंजर लायल्या उपरांत जे मुखवटे आमच्या केळबायच्या देवळान आसता ते मुखवटे तांचो जो मेन हे घेवपी आसता, पेट घेवपी मोड आसा तो मोड भितर वयता देवळान भितर वयता आनी तो मोड आमची भितरली जी हें आसा म्होंवाळी दवरलेली आसा सायडीक देवळान ती वर्सभर तशीच आसता. ती थंयच्यान एक एक हाडटा आनी पेट मागीर ती भरता. पेट भरल्या उपरांत मागीर सबंद बांदता. म्हणजे ती फुलांनी सगळी हे करून वेवस्थीत बांदप जाता. ती बांदल्या उपरांत मागीर आमचे जे मानकरी आसा गांवचे आनी गांवच्या पेक्षा आमचे चौगुले म्हणटा जे 7 भयणीचे मानकरी तांच्या सगळ्यांच्या नांवान शेस वांटप जाता. म्हणजे तांदूळ वांटटा. तांचो प्रत्येकाचो अधिकार कितें तो आनी तो सगळ्यांक दिता. म्हणजे जशें की म्हणटा गिरवडकार आसा, मावळींकार अशा सगळ्यांची जे बाकीचे आसा तांची नांवां ती जाल्या उपरांत आमच्या ग्रामस्थांची गाड परब रावत मेस्त हांकां जाता. आनी हें जाल्या उपरांत म्हणजे ते पयलीं आसता हें केल्या उपरांत जी पेट भरता ती पेट भरल्या उपरांत थंयसर जे सगळे येयल्ले आसात ते नाचयता ती पेट. आनी ती नाचोवच्या पयलीं थंय एक सांगणें जाता, गाराणें जाता. आज गांव धड्याच्या रवणासाचे तुझे
ताणें जाल्या उपरांत आमचे जी हें आसा पेट ती देवळान हाडटा. मेन जो आमचो सभागृह आसा थंय हाडटा आनी थंय सगळे धोंड जमलेले आसा. ताच्या पयलीं फक्त जे 4 चौगुले बसलेले आसा आनी गांवकार आसता तांच्या मदीं जाता. पूण मागीर पेट चौखाम्यान हाडटा म्हणटा किंवां आमी म्हणटा की सभागृहान हाडटा आनी थंय सबंद धोंड आसा. थंय येयल्या उपरांत आमचे मोड जे भितर आसता आमचे मोड नासता. पयलीं आतां सुरवातीक मयेकाराचे मोड आसा. सो मयेकाराचे मोड जाल्या उपरांत मागीर आमचे मोड भायर येता. आमचे मोड भायर येता तांकां सायडीक अशें नितकार हेचें एक हें आसा थंय तेच्या सायडीक एक देवाचें आमचें स्थान आसा त्याच्या सायडीक ताका उबें करता अशें आनी मागीर सांगणें जाता. आनी ह्या वेळार ही पेट जी आसा तितून मयेकार मोड व्हरता. मयेकाराचे जे मानकरी येयल्ले आसा तांच्या माथ्यार पेट दिता आनी थंय सांगणें जाता.
ते सांगणे जाल्या उपरांत मागीर ती पेट 5 फेरे मारतात, देवळाक 5 फेरे मारतात, एका त्या सभागृहानूच 5 फेरे मारतात. त्या वेळार आमचे गांवचे जे पुरुश आसा म्हणजे तो ग्रामपुरुश, नितकारी, आयरवस, रामवस, घाडवस, क्षेत्रपाल आनी बाकीचे मारिंगण हे जे आसात ते सगळे थंयसर उबे जाता. म्हणजे तांकां हें करता आनी पेट वयता. पेट घेवन वयता मयेकर मोड आनी मयेकर ग्रामस्थ चौगुले हे घेवन वयता. हांगाच्यान ते घेवन गेले काय आमची सीमा आसा गांवकारवाड्याची म्हणजे मुळगांवची की जळकामो म्हणटा थंयसर. म्हणजे त्या स्थानार गेल्या उपरांत पेट रावता, मयेकारूच घेवन वयता आनी आमचे मोड मागीर फाटल्यान चलत वयता. पयलीं धांवत वयता, पेट केन्ना थंय पावता ती कोणाक कळना आनी त्याच्या फाटल्यान लोक वयतात आनी त्याच्या उपरांत एक 10-15 मिनटांनी आमचे मुळगांवचे मोड थंय पावता. मुळगांवचे मोड थंय पावल्या उपरांत तांची गाठभेट जाता, तांकां भेट दिता आनी मागीर मुळगांवचे मोड पेट घेता. थंय पर्यंत मयेकार घेता, मागीर मुळगांवकार पेट घेता. मुळगांवची पेट घेतल्या उपरांत थंयसर देवी राजी जाली की पयली कौल जाता तो शिरगांवकारांक, कारण तांची फुडली जी जात्रा आसा ती जात्रा करून घेवपा खातीर तांकां कौल जाता. तांकां कौल जाल्या उपरांत मागीर पेट आपूण मया वचपाच्या वाटेक लागता. ती शेतांतल्यान म्हणजे रानांतल्या वाटेन अशी वयता, सरळ रस्त्यान वचना. ती तशीच हे करीत गेली काय बोड्ड्या मामायच्या देवळा कडेन पावता. देवळाच्या वयल्या वाटेन खांब्या वाटेन पावली काय मामायक कौल दिता. मामायक कौल दिली काय ती तशीच सकयल सरता आनी परत वयल्या वाटेन वचून ती बोड्ड्या ज्या जाग्यार घोडेमोडणी बी जाता ते बोड्ड्या वडा कडेन म्हणटा. हे सगळे बिचोले, हे सगळे आतां बिचोले. हांगासून जेन्ना पेट गेली सादारणता 12-12:15 म्हटल्यार हांगाच्यान पेट भायर सरता आनी मया पावता भितर बिचोले पावतना सादारणता 1 सुमार जाता. सो बिचोले थंय गेले उपरांत थंयसर बोड्ड्याकारांक पयलीं कौल जाता आनी वाटे वाटेर लोक रावता सगळे कडेन हार फुलां घेवन ते देवीक हार घालतात. थंयसर पेट हे करीत करीत फुडें वयता आनी मागीर शांतार्गा हायस्कुला कडेन पावली काय त्या वाटेक थोडोसो लोक नाचता. त्या वेळार पेट नाचता आनी ती नाचता ती पळोवपाक खूब जाण थंय येतात अशें पळोवपाक की देवी हें सादारणता 1:30च्या दरम्यान थंय जातालें बोड्ड्या. थंय जाल्या उपरांत थंय कोटेश्वर म्हणून आसा, एक ल्हान पूल आसा बोड्ड्या हेचे कडेन बिचोले दिवचले शांतार्गाच्या तोंडा फुडें आनी थंयसर एक मानकरी किंवा जसो आनीक देव म्हणटा पूण देंवचार अशा स्वरुपाचो आसा. आदली आख्यायिके प्रमाणे अशें सांगताले जाणटे की तो ह्या देवीक थंयच्यान धांवत जेन्ना येता पळय तिका आडायता आनी तिका सांगता की आपल्या पांया पोंदल्यान चल म्हणून, जावं हेच्या पोंदल्यान चल अशा तरेन लोक उलयताले. आनी ती देवी कितें सांगता की देवी तें कांय करना, कारण देवी आपले श्रेश्ठत्व दाखोवच्या खातीर आपलो झोलो थंय उडयता आनी तो झोलो घेवपाक तो सकयल बागावता आनी देवी त्याच्या वयल्यान वयता अशा तरेन एक आख्यायिका आसली. ही आख्यायिका थंय जाता म्हणजे देवी थंय रावना, मागीर ताका ते कौल उडोवपाक अशी रावना, चलता चलता झोलो उडयता आनी झोलो उडोवन धांवता फुडें. धांवत गेली काय मागीर इराटॉकी जे थिएटर आसा बिचोले थंयसर त्याच्या जंक्शनाचेर दिवचलकारांक कौल जाता. म्हणजे शांतादुर्गे कडेन ह्यो 7 भयणी पयलीं येयल्ल्यो म्हणटा बिचोले वयच्या पयलीं, हितून मया वयच्या पयलीं 7 भयणी थंय येयल्ल्यो आनी ह्या 7 भयणींक तेणी कितें सांगलें की आपल्या कडेन जागा ना, तुमकां मया मेळटली म्हणून आजुनूय बिचोले न्हय तुमी शांतादुर्गा कडेन पावले जाल्यार थंय एक ल्हानशें आसन केल्लें आसा आनी 7 भयणीचें आसन म्हणटात ते. सो तो भायर आसा अशें तें आसना कडेन म्हणजे थंय ती रावता. थंय वचना शांतादुर्गाच्या देवळा कडेन, ते जंक्शनार रावता. दिवचलचे सगळे मानकारी आनी तांचे जे हे आसात ते भक्तगण ते थंय जमलेले आसा. तांकां मुळगांवची देवी कौल दिता आनी थंयच्यान कौल दिल्या उपरांत मागीर देवी मयाच्या वाटेक लागता. मयाच्या वाटेक वयता आसतना पयलीं वयतात तीच मागीर वण्ण्या कडेन म्हणटा. थंय वण्ण्या कडेन वयता म्हणटा थंय रावता देवी. थंय अशें म्हणटा की हत्तीचें स्वरूप आसा आनी थंय अशें म्हणटाले की आदी ह्यो 7 भयणी बसलेल्यो अशें म्हणटाले
आनी थंयच्यानूच तिणी तो खेतोबा सकयल हेका धाडलेलो अग्नी हाडपाक धाडलो आनी मागीर ते सगळे तो प्रसंग जालो की ताचेर कितें तरी वायट प्रसंग घडलो आनी मागीर लईरायची आनी तेंची झगडी जाली अशी जावं वाद जालो असो म्हणून आनी ताच्या उपरांत तांचें हें आसलें की लईरायन सांगलें की केळबाईन तिका कितें तरी म्हटलें आनी तिणेच कितें सांगलें की आपूण परतिवेता आसा आनी आपूण अग्निकाश्ट भक्षण करी किंवा अग्नींतल्यान आपूण वचून दाखयता म्हणून अग्निदिव्याची जात्रा शिरगांवची जाता तशीच मयकारणीन तिका कितें सांगलें की तूं जर तशी घेता जाल्यार आपूण अग्नी घेवन नाचता म्हणून ती माल्याची जात्रा जाता अशें एक थंय आसा आख्यायिका आसा तांची सो थंय पावल्या उपरांत पेट आमची उक्ती करता आमची मयाची पेट ना ते वंड्यार म्हणटा थंय पावल्या उपरांत पेट उक्ती करता आमची आनी परत आसली तशीच हें करता बांदता परत आसली तशी हें करता आनी थंयच्यान मागीर केळबायच्या देवळा कडेन गांवकार वाड्यार आसा थंय पेट येता थंय येता आसतना तिच्या पयलीं ते मयेकाराचे मोड आसा तांकां कौल जाता पयलीं तांकां कौल जाता तांकां कौल जाल्या उपरांत देवी डायरेक्ट देवळा कडेन वयता दारार पावल्या उपरांत तिका उदक भायर मोडाच्या घालता असो देवी विसावता मागीर ती पेट व्हरून आमची कितें करता की केळबायच्या देवळान दवरता आतां केळबायच्या देवळान आमची पेट पावली काय मागीर कितें करता की केळबाय तांची पेट आसा मयाची तांची हे पेटे पेक्षा तांची व्हडली पेट आसा 2 पेटी आसा तातूंय 3 मुखवटे आसा सो ही दोनूय पेटी थंय दवरता तांची पुजा करता ते करता कारण आमी थंय गेल्या उपरांत आमचें मानपान करतात मुळगांवकारांचें आनी तांचें हें करता तांचे मागीर कितें करता आमचे मोड आनी लोक येयल्या उपरांत बाकीचे तेंचे ग्रामस्थ आसात ते थंयच्यान पेट व्हरता आनी चवट्यार दवरता तेंची मया म्हणजे ज्या जाग्यार मागीर अष्टमीची जात्रा जाता आनी अष्टमीची जात्रा जाल्या उपरांत दुसरे दीस म्हणजे त्या राती कडेन आमची पेट तेंची जात्रा सुरू जावचे पयलीं आमची पेट पयलीं थंयच्यान भायर काडटा ती पेट मुळगांव येता आनी ती एक रात हांगा रावता मागीर म्हणजे ते राती आनी नवमीक आमची हांगासर कौलां जाता हांगासर अशी म्हणजे थंयसर कितें आसा ती मोड आसा पळय ते तेंचे मागीर व्हरून थंय पावयता इतल्या पर्यंत आमची जात्रा आनी थंयच्यान मागीर रातची आमची अष्टमीक थंयच्या राती कडेन सुट्टा आनी नवमीक आमची मुळगांव आमचो दाड म्हणून जागा आसा वयल्या वटेन थंय येवन हाडून पेट दवरली काय मागीर सकाळीं एक अष्टमीच्या रातीक हे राती कडेन जाता आनी नवमीक आमची कौलां जाता ही देवीची कौलां जाता थंयच्यान पेट हाडटा आसतना पयलीं आमचे रावताचो वाडो मेळटा म्हणजे तांच्या कडेन पयलीं कौलां जाता तांच्या फुडें मागीर गाडांच्या समाजाची मागीर परब मागीर थंयसर सरप जाता आनी सरप जालें काय मागीर सगळ्यांक गांव जावं बाकीच्या सगळ्या लोकां खातीर देवळान येवन कौल जाता सगळ्यांक कौल जाल्या उपरांत मागीर देवांक म्हणजे पयलीं येयल्या उपरांत देवाक मागीर हे दिता सगळे कौल आनी मागीर देवी आमची हांगासर एक जागा आसा थंयसर ल्हानशी पेट केल्ली आसा की ज्या जाग्यार 5 दीस आमची पेट भायर रावता आनी हे 5 दीस जेन्ना भायर रावता म्हणजे कौलां जाल्या उपरांत आमची पेट उतरली काय थंय दवरता ती दवरल्या उपरांत दिवजां जाता आमचे मानकरी जे आसा गाड परब रावत हेंची जी दिवजां आसा बायलां फक्त लिमिटेड आसा दिवजां फक्त हीच बायलां म्हणजे 2 परबाची 2 गाडाची एक रावत आनी एक मीस अशी 7 जाणांची दिवजां जाता ती दिवजां जाली काय मागीर हांगासर कितें आसा की त्या दिसांनी कांय ना म्हणजे देवाचे रिच्युअल्स अशें कांय ना सांजचें नाटक पूण हें जावच्या पयलीं कितें करता पेट आसता पळय ती उसयता पयले फावट पेट हांगा उसयता आनी तातूंत जी म्होंवाळी आसता ती म्होंवाळी हांगा वेगवेगळ्या जाग्यार आमचे नाचोवपाची आसा ती एक सादारणता 2-2 मिनटां थंय नाचयता आनी परत म्होंवाळी हाडून हितूर दवरता पेटीन दवरता अशी लास्ट 5व्या दिसा दनपारां जाता आनी मागीर ती पेट भितर घेता देवळान घेता ताका म्हणटा की देवूळ मंदिरान गेलो म्हणटा आनी ती येयल्या उपरांत पेट सगळी विसयता तरंगां आसतात ती हें करता मयासून पेट हाडटा मयासून जे पळय पेट हाडटा न्ही ते तुमचे मोड हाडटा काय ते हाडून पायता सुरवातीक कशें आसा की पेट थंयसर जी मया हें जाता तेन्ना आमचे मोड हांगाच्यान कितें करता की अष्टमी दिसा 9:30 आमच्या देवळान सगळे धोंड जमता आनी आमच्या मोडांक घेवन हांगासर वाजत गाजत म्हणजे खूब जी वाट सगळी आमची म्हाका दिसता 10 मिनटांची पूण जवळ जवळ 1.5-2 वर लागता हांगाच्यान वचप इतके संत आनी एका वेगळ्याच लयीर वाजप आसता ते दिसा तें वाजत पेट आमची हांगाच्यान वयर वयता हे पेट न्हू मोडा वांगडा आमची त्या वेळार 2 तरंगां आसा रवळनाथ भुतनाथाची तरंगां ती दोनूय तरंगां थंय आनी मोड हांकां घेवन आमी सगळे वयता आमची तरंगां आसात ती मागीर परबाच्या स्थानार थंय घरान दवरता आनी मागीर फक्त मोड वयता मोड मया पावले काय मागीर आमी थंय पावल्या उपरांत मागीर थंय वांयगणच्यो मोड येता वांयगणकारांक आनी जात्रा ना अष्टमीची जात्रा ही वांयगणकारांक जात्रा सो वांयगणचे मोड थंय येता म्हणजे तेंचे मोड म्हणजे तेंचे जे पुरुश आसा तेचे सगळे आनी गांवकार ग्रामस्थ सगळे ते थंय येयल्या उपरांत थंयसर हे जाले काय मागीर आमचे बाकीचे चौगले जशे हांगा येयले आसा तशेंच थंय चौगले सगळ्या कार्याक आमचे हे चौगले आसता हे सगळे येता ते सगळे येयल्या उपरांत पयली जी पेट आसा ती सगळे मयेकारूच भरता थंयसर दोनूय पेट्यो तांच्यान चवाट्यार वचून
त्या चवाट्यार दवरलेले आसता. थंयसर चवाट्यार पयलीं आमची भरता पेट, मयेकार सगळे भरता. मयेकारूच पेट थंयच्यान माथ्यार घेता, मोठ जे आसा ते मयेकार घेता आनी थंयच्यान गाराणें घालून पेट भायर काडटा. आनी थंयची एक सीमा आसा, त्या सीमेर हाडून मुळगांवकारां कडेन पेट दिता. त्या सीमेर दिले काय मागीर मुळगांवकार घेवन येता फुडें. म्हणजे थंय न्हय एक घट्टण म्हणून जागा आसा की ज्या जाग्यार म्हणटा की ही देवी तशीच आदी येता आसतना की एक श्रीमंताच्या घरांतले त्या घरान गेली म्हणजे त्याच्या दारा फुडें आनी तेणी ते नोकराक धाडले पांयार उदक घालून. तेन्ना ते देवीन थंय ताका शाप दिलो असो की तुज्या घर आहा तें आपूण घट्टाण करतली म्हणून आनी एक रात वस्ती घेतली थंय अशें म्हणून सांगलें. म्हणून ती त्या राती थंय रावता, म्हणजे एक 2-3 वरां थंय रावता. आनी आतां त्या लोकांनी बरो एक उत्सव थंय केला आनी ओटी बिटी भरपूर भरप जाता. आनी तें जाल्या उपरांत मागीर आमची पेट सकयल येता, मुळगांव येता. म्हणजे हे सगळें थंय तें जाल्या उपरांत हांगा येता आनी ते उपरांत मागीर आमचे कौल सुरू जाता. So that is the story of the journey of the pet of Kelbai from Mulgaon through Bicholi to Mayam and back after a journey of 5 days. Thank you very much. थँक्यू. Thank you so much. And ladies and gentlemen, wherever we go in Goa, we want my Goa to be seen by everybody. I love fans. And when I came here for the Petechi Jatra, I found a fan. And do you want to know which is the fan? Well, this is my fan, Rajvi. Rajvi, तू सद्दा प्रोग्राम पळयता? आवडटा? कितें आवडटा? वाघमीन दाखयता. आवय, तें पळयता तूं? Well, ladies and gentlemen, if she can see it, you too must see it. Thank you, Rajvi.